नमस्कार. सडेतोड नायट कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. गोंयांत सँड मायनींग हो इशू गाजता. गोंयचें उच्च न्यायालय वेगवेगळे निर्णय दीत आसा. 2018 पासून ते आतां 2022 मेरेन जवळ 4-5 वेळा निर्णय दिला. ताजे नंतर कंटेम्प्ट पिटिशनाचेर हायकोर्टान कांय बडयो मारल्यात, पूण अजुनूय एक्शन जायना. फकत लोकांक दाखोवपा खातीर, दोळ्यांक उदक लावपा खातीर पेडण्यां कांय बोटी ताब्यान घेतल्यात. पूण ताजे नंतर सतत कामुर्ले किंवा बाकी कडेन अजुनूय सँड मायनींग चालू आसा. न्हंयान भितर पुलीस दिसतात किंवा एखादी फकत नाटक करपाक रातचे हांगा लोक येतात, व्होडी आसतात, रेंव दिसता काडून दवरिल्ली, ट्रकान भितर फेरयो चालू आसात. इतलें जावनूय पुलीस, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी आमचे खाण खातें कितें करता हो प्रश्न आसा. आमी ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक हांगा जमिल्ले आसात आनी आमचे मदीं आसात विराज बाकरे. विराज बाकरे हे सँड मायनिंगा संदर्भात फाटली कितलीशींच वर्सां आवाज उठयत आसात. आनी आमचे मदीं आसात अभिजीत प्रभुदेसाय. अभिजीत हे पर्यावरणवादी, एक राखणदार म्हणून येता. वेगवेगळे प्रश्नाचेर मायनींग धरून शेतां बुडयतात, धरून ज्या पद्दतीन इलिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा त्या संदर्भात विराज आमचो अभिजीत सतत आवाज उठयता आनी ह्या विशयांतलो एक एक्सपर्ट म्हणून तांचें नांव घेतात. हांव तुमकां ह्या कार्यावळीन दोगूय जाणां येवकार दिता. सँड मायनिंगाचो हेचो गफलो गोंयान कितें चालू आसा, एक्शन कित्याक जायना हाजेर आमी चर्चा करपाचे आसात. पूण ताजे पयलीं हांव तुमकां दाखयतां ह्या संदर्भात हायकोर्टान निर्णय दितकीर 2 दिसां पयलीं ताज्या नंतरय कामुर्ले कशे तरेचे सँड मायनींग चालू आशिल्लें हें तुमकां आतां पळोवंक मेळटलें. आमी तुमकां दाखयतात, हें पळयात. सँड मायनिंगा संदर्भात आमी आमच्या फोटोग्राफराक धाडून, आमच्या वार्ताहराक धाडून हे फोटो कांय मेळयल्यात. उच्च न्यायालयान निर्णय दितगिरी सँड मायनींग गोंयान कशें चालूंक शकता, हांगा कायद्याचें राज्य आसा काय ना हें दाखोवपी हो फोटो. हो तर फोटो म्हाका स्वता विराज बाकरेन धाडिल्लो. हे विशीं गोमंतकान फाटले कांय दीस सतत आवाज उठयला. गोमंतकान आयिल्ल्यो बातम्यो आनी म्हजो स्वताचो लेख आतां तुमकां हांव दाखयतां. ही बातमी आमचे कडेन 2 दिसां पयलीं छापून आयिल्ली. ताजे नंतर फुडली बातमी पळयात. आमी स्वता एक्सपोज केलां. उच्च न्यायालयान निर्णय दिवनूय एक्शन कित्याक जायना, कारण स्वता पुलिसांच्यो व्हडयो आसात हांगा. फुडलो लेख म्हजो स्वता आसा. हो लेख हांवें काल आयतारा बरयला. तातूंत भितर हांवें एक्सपोज केला कशे तरेन एक्शन हायकोर्ट निर्णय दिता, पुलीस मुखेली सांगतात, पूण तरी आसतना पुलीस स्वता एक्शन घेनात. हे विशयाचेर आतां आमी चर्चा करतात. विराज बाकरे, अभिजीत प्रभुदेसाय आमचे बरोबर आसात. विराज बाब, हांव तुमचे कडल्यान सुरू करतां. तुमकां गोवा रिवर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क कित्याक स्थापन करचो पडलो? मी खांडोळ्याला राहतो आणि तिकडे आमच्या नदीच्या किनारी माझे जे सहकारी आहेत, वरिष्ठ सहकारी आहेत, ज्येष्ठ सहकारी अरुण माडगावकर राहतात. तर त्यांच्या घराच्या जवळ एक 6-8 वर्षापूर्वी रेती उपसाचं छोटंसं हे सुरू झालं. एक 10 कामगार आले आणि त्याच्यानंतर ते एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढलं की तिथे 200 कामगार बाहेरच्या राज्यातले येऊन राहत होते. सगळं बाहेरच उघड्यावर विधी करणे, उघड्यावर घाण करणे आणि दिवसभर ते ट्रकाचे सगळीकडे चलता. 2018 तुम्ही पळयलें. कोण करतालो? आम्ही कोर्टान गेले. हे कोण करतालो थंयच्यान आमी सुरवात करूया, कारण तुम्ही पळयलें तुमचे शेजारी मडगांवकाराचे शेजारी हें चलता. कोण आमच्या गावचे जे आसा ते त्याच्यामध्ये पंच मेंबर सुद्धा ह्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होते. त्यांचं काय म्हणतात, रेती व्यवसाय आमचा व्यवसाय असं म्हणायचे ते. तर ह्या विरुद्ध आम्ही सगळ्या काय म्हणतात त्या
अथॉरिटीजना आम्ही तक्रार केली, पण कोणीच जेव्हा काही त्याच्यावर कारवाई करेना तेव्हा आम्ही मग हायकोर्टात गेलो आणि हायकोर्टात आम्ही पहिली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाईल केली आणि ती करताना आम्हाला थोडा त्रास होत होता, आम्हाला त्याच्याबद्दल काही अनुभव नव्हता. तर आम्ही अभिजित प्रभुदेसाई यांचं जे रेनबो वॉरियर्स आहे त्यांची मदत मागितली आणि त्यांनी आम्हाला खूप कायदेशीर मदत अभिजित केली. बाब हो पयलो खटलो तेणें म्हणजे PILWP 14/2018 तोच न्ही तो पयलो दाखल केलो तो. अरुण मडगांवकर हे याचिकादार आशिल्ले. ताजे नंतर ह्या संदर्भात पयलो निर्णय आयलो डिसेंबर 2019 हायकोर्टान दिलो. तो निर्णय कितें आशिल्लो? सो निर्णय आमचे फावरात जालो. निर्णय असो आशिल्लो की गव्हर्मेंटाक सांगलें की आमकां कन्सल्ट करून हे सगळे बंद करपाची हे स्टेप्स जे घेवपा आसा ते घेवचे म्हणून. आनी खरें म्हणल्यार ताजे उपरांत एजीचे ऑफिसान आमी 2-3 मिटींग केल्यो आनी त्या मिटिंगान आमी भरपूर रिसर्च करून सगळे जे जे जाग्यांनी सँड मायनिंगची कॅनोज दवरतात, जे जे जाग्यांनी देंवयतात रेंव, जे जे रस्त्या वयल्यान ट्रान्सपोर्टेशन जाता, जे जाग्यांनी पुलीस एकलो दवरल्यार सगळी सँड मायनिंग बंद जावपाक शकता, हे सगळे मॅप्स आमी सरकाराक दिले. सरकाराक एक 20-25 मनीस सुद्दां दवरलेले गोंयांत सगळी सँड मायनिंग बंद करून जाता, हे आमी सगळे सरकारा मुखार 3-2.5 वर्सां फाटीं दवरलां. बरोबर. हे पळय तुमीच स्वता म्हणलें तशें की बेकायदेशीर रेती उत्खनन चालूच आसा. 2021 म्हयन्यान ते प्रमाणा भायर गेलें, हाता भायर गेले परिस्थिती. आमोण्या खांडोळा पुला सकयलच 50 होडयो आशिल्ल्यो. इतलेंच न्ही तर बेतकी वळवय धरून जवळ 100 वयर होडयो हे रेती काडटात. सो तुमी ही सगळी यंत्रणा तयार केली. म्हजे कडेन तर पिटिशन आसा, हेजे पळय कंटेम्प्ट पिटिशन, तातूंत भितर ट्रकाचे नंबर दिल्ले आसात. अजाप दिसता म्हाका. पळय आतां GAO 302343 2770 1069 7199 2867. हे सगळे तुम्ही ट्रकाचे इतले नंबर दिला. 0046 3477. फुडें आनी कितलेशे आहात 10-12 ट्रकाचे नंबर. सो ट्रकाचे नंबर तुम्ही दितात, खंय उत्खनन चाललं सांगतात, खंय होडयो तुम्ही फोटे काढून दितात, हातूंत तर व्हिडिओ तयार करून दिल्ले आसात. पण इतलो रिसर्च वर्क जावनूय एक्शन कित्याक जायना? दोळ्या मुखार हे सगळें चालू आसा. रेंव काडटा ती बोट्यो मेन रोडा पब्लीक रोडा वयल्यान दिश्टी पडटात. रस्त्या वयल्यान जेन्ना रेती घेवन रेंव घेवन ट्रक वता, तें उदक फाटल्यान जे व्हांवता ते पयल्यार सगळ्यांक कळटा हे रेंव भरून ट्रक वता म्हणून. एकलो सुद्दां पुलीस कांयच एक्शन घेवपाक तयार ना. आनी आमी सकाळीं 4-4:30 उठून फोन केल्यार सुद्दां पुलीस जेन्ना रेंव काडपाचें काम जालें ताजे उपरांत तांची गाडी येता. सो हे भशेन कोस्टल पुलिसाच्यान केन्नाय खंयचे न्हंयेत वचून सगल्यो ह्यो ज्यो रेंव काडपाच्यो पनेलां आनी बोटी आसा त्यो हडप करपा जातात. व्हेरी इजी. न्हंयेत खंय वतले. न्ही तुमी म्हणलां मडगांवकार हांणी पयलो रीट पिटिशन फायल केलें. आतां मडगांवकाराच्या घराच्या फाटल्यान हें चलता. अशे परिस्थितीन भितर इतलें सगळें दाखोवन मडगांवकार इथे थांबूंक शकलो ना? आमी आतां अभिजित बाबान जें सांगलें की आमी सगळे आमकां बरो एक जजमेंट मेळ्ळो. तेच्या उपरांत कितें जालें की एक म्हयना आमी पळयलें थंय ते रेंव काडप तशेंच चालू वचलें आनी कांयच चेंज जावना. आनी मागीर कितें जालें की डॉक्टर क्लॉड एल्वारीस आसा ते म्हाका कोर्टान मेळटाले सदांच. सो लोक जे इतर गांवांतले लोक आसा न्ही ते तेंच्या कडेन वचून सांगताले की तुमी कितें तरी करा, आमच्या गांवांत अशें आमकां खूब त्रास जाता म्हणून. पूण केस आमची चलताली आनी जेन्ना डिसिजन आयलो तेन्ना मागीर आमी तेंच्या कडेन संपर्क केलो आनी आमी अशें ठरयलें की आमी एक ग्रूप फॉर्म करुया. आणि म्हणून आमी तो गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क असो ग्रूप फॉर्म केलो आमी. म्हणल्यार सगळ्यांचे कोणाकोणाचे कितें कितें त्रास आसा ते समजून जाय म्हणून. आणि देन व्हॉट्सॲप ग्रूप फॉर्म केलो आनी मग सगळ्यांक आमी सांगलें की तुमी फोटो घाला थंय आनी आमी कंप्लेंट करपाक स्टार्ट केली. आनी ते जे ट्रक नंबर्स बी आसा न्ही ते आमी तांकां दिवपाक स्टार्ट केले. आनी तांचो एक एडवोकेट आसा न्ही तो मागीर दितालो, कित्याक आमी जर कंप्लेंट केली न्ही जाल्यार प्रेशर आमच्यार येतालें. म्हणजे तांकां पयलीं कळटा पुलिसांक कोणी कंप्लेंट केली. सो प्रेशर येतालें म्हणून आमी तांकां सांगलें की तुमच्या एडवोकेटान जर केलें जाल्यार आमकां तो त्रास जावचो ना. सो अशा प्रकारे आमी ते नेटवर्क फॉर्म केलें. म्हाका एक सांगात. हय, नेटवर्क फॉर्म केलें आनी मागीर जानेवारी 2000 आसा न्ही तेन्ना आमी फर्स्ट कंटेम्प्ट पिटिशन फायल केली.
हय डायरेक्टर ऑफ मायन्स, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आणि चीफ सेक्रेटरी हे रिस्पॉन्डंट आसले. बरोबर. आणि 2 महिने त्यांनी सामकें ॲक्शन घेतली आणि अशें दाखयलें कोर्टाक की आमी ॲक्शन घेता म्हणून. मागीर ती केस सोंपली थंयच आनी कोविडूय स्टार्ट जालो. आणि मागीर आमी घराच उरले. अप टू डिसेंबर रेव काडप चालूच आसलें तेंचे, आमच्या घरा कडेन चालू आसलें तें. कोविड लागले ना, तांकां कोविड लागलो ना. पूण डिसेंबरान परत अशें जालें की मॅसिव म्हणल्यार आमूण पुला सकयल 50 व्हिडिओ आमचे कडेन फोटो आसा तेजे, व्हिडिओ आसा विथ GPS लोकेशन. ते आमी पयलीं डॉक्टर क्लॉड एल्वारिसांक दाखयले. मागीर आमी तांकां मागीर पटलें की आमी परत एक कंटेम्प्ट पिटिशन फायल करूंक जाय. सो परत 2021 साली आमी परत दुसरी कंटेम्प्ट पिटिशन 6/2021 आमी परत फायल केली आनी जी आतां सद्या चालू आसा. एक सांगात म्हाका, लोकांक सगळें दिसता हायकोर्ट सांगता, हाजो अर्थ असो की तरी एक्शन जायना, म्हणजे फकत रेंव काडपी न्ही, गांवांतले लोक तांकां सामील आसात काय काही गांवचे लोक तांकां भितात? गांवचे लोक खरें म्हणल्यार भितात. रेव काडपी खूब थोडे आसा पूण गांवचे लोक भितात अशें आमकां खुबशे कडेन दिसता. तशें फक्त एक दहशत माफिया म्हणपाक, जसो मायनिंग आयर्न ओर मायनिंगान चलतलो तसो हो माफिया. एक्चुअली राजू, हो माफिया इतलो पॉवरफुल आसा की रेंव काडपी पंच सरपंच असतात, तांचे बरोबर मर्डर केल्ले लोक, जे लोकल लोकांक खबर आसा तसले लोक तांचे प्रोटेक्टर म्हणून असतात. कित्याक हें कोणाचें पोट न्ही, हे जे प्रमाणान जे रेंव काडटात हे कोट्यांनी फायदो जाता तांकां, आनी ताका लागून तांच्यांनी आपली आर्मी तयार करूंक जाता. लोकल लोकांक कशेंच कोणाकूय ही रेंव काडिल्ली नाका, कित्याक नुस्तेकाराचे पोट काबार जाता. लोकांचे आपले बारीक रस्त्या वयल्यान हे ट्रक गेल्ले नाका, लोकांक गांवांत येवन लाखांनी माड पडल्यात, लाखांनी. तुम्ही आसोल्डा, गिरदोली, शांदोर, शिरोडा एरिया गेले, एक गांवांत हजारांनी माड न्हंयेत गेले. ओके, लोकांची शेतां काबार जाली, लोकांचे नुस्तें मारपाचे फोंडारे जे असतात ते काबार जाले. म्हाका अभिजीत बाब, म्हाका हाजें अर्थवेवस्था समजून घेवपाक जाय. म्हाका एकच सांगात, सँड मायनिंग रेंव काडून जवळ जवळ 7 ते 8 जाग्यार रेंव काडटात न्ही गोंयांत? ताज्या वयर खूब चड. अंदाज कितले? आमचे स्ट्रेच आसा न्ही, आखाडा, खांडोळा, बेतकी, वयर वळवय आणि भितर बिर्डी, सगळे कडेन जाता. म्हणल्यार उसगांव गांवांत रेंव काडटा पळयला. अपटील उसगांव म्हणल्यार खांडेपार. बरें, ओके, रेंव काडटात गोंयचे म्हत्वाचे न्हय. अंदाज कितल्या पयशांची उलाढाल जाता आसतली? अंदाज म्हाका जाय. हे एक्चुली म्हाका दिसता शेकड्यांनी कोटी आसात ह्या 4-5 वर्सांनी. ओके, सो शेकड्यांनी कोटी एक जाले. हो पयसो टॅक्स न भरिल्लो? नो टॅक्स. कोणाकूच टॅक्स ना. टॅक्स कोणाकूच ना. हरशी टॅक्स हातूंतल्यान जर समजा 300 कोटी फाटल्या 5 वर्सांत जर जमयले, हातूंतलो कितलो म्हूण टॅक्स वचपाक जाय आशिल्लो? दीस इज गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी. 100 कोटी तरी 100 कोटी गव्हर्मेंटाक लॉस जाला. एक जालें. दुसरें पर्यावरणाचो रास, तुम्ही म्हणल्यार शेकड्यांनी माड पडले. पळयात, आमची गोंयची न्हंयो आसात ह्यो आमची आवय जाल्ली आसात. म्हणल्यार हातून जो जीव आसा हे जगात खंयचे न्हंयेत ना. तूं न्हंयेत गेले जाल्यार खंय काळे खुबे, खंय धवे खुबे, खंय कुणोयो, नाच जाल्यात, हे सगळे तुका खंय मेळटले. न्हंयेचो जीव खंय तयार जाता, न्हंयेचो जीव रेंवेत तयार जाता. ताका बेंथीक कम्युनिटीज म्हणटात. तातूंतल्यान बायोटीक सायकल चालू जाता. रेंव काडली जाल्यार तूं न्हंयेक मारून उडयता. पूण इतलेंच न्ही, हेंय समजून घेयात की आमची ज्यो सगळ्यो बिचीज आसात, ज्याचेर आमचे ट्युरिजम आसा, ताजी रेंव ह्याच न्हंयेंतल्यान येता. जी आमी आज रेंव काडटा तितली आमची बिचीस फाल्यां उणी जातल्यो. हातून दुबावच ना. ही न्हंयांतली रेंव ही आमच्या समुद्रांतल्यान येवन ती बिचार येता. सो हातून तुमी नुस्तेकाराक पयलीं सोंपयतात, काबार करतात. जे लोक भाटां माड रोयताले तांकां काबार करतात, शेतकारांक काबार करतात. ताजे बरोबर सबंद ट्युरिजम इंडस्ट्री एकूय हातून काबार करतात, न्हंयेक मारून ओडून. हो एक सामको विशय, हाजेर आमकां उलोवपाचें आसा. पूण ताजे पयलीं आमी घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. तुम्ही खंय वचूं नाकात. एक म्हत्वाचो सँड मायनिंग, आयर्न ओर मायनिंगा नंतर एक मोठो भ्रश्टाचार उक्तो जालो आसा आनी हो हाका कोणाचेंच लक्ष ना. आमी बनाना सरकार कशें चलचें, कसलोच देख ना, कसलेंच नियंत्रण ना, ह्या विशयाचेर आमी परत चर्चेक येवपाचे आहात. तुमी खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.
सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां परतून येवकार दिता. आमी उलयतात सँड मायनिंगेचेर. हायकोर्ट निर्णय दिता त्या संदर्भात कांयच कारवाय जायना आनी ताजे नंतर कंटेम्प्ट पिटिशनाचेरय निर्णय दिवन अजुनूय सँड मायनिंग चालू आसा. आमचे बरोबर ह्या चर्चेन वांटेकार जातात विराज बाब बाकरे आनी अभिजीत प्रभुदेसाय. अभिजीत, तूं म्हाका सांगतालो मल्टी फॅसेटेड अशे तरेचें हें येदें व्हडलें लुकसाण. एका अर्थान सँड काडटात, ताजो कोट्यांनी रुपया जो येणावळ राज्य सरकाराक येवपा जाय ती येना, भितरल्यान खरपून काडिल्ल्यान न्हय नुस्तें काबार जालां खोबे. हें आमचें गोंयची एक सासाय म्हणपा जाता ती ना जाल्या. शेजारचे कट हे जे पळय कडो आहा त्यो कोसून पडटात, माड कोसून पडल्यात. ही रेंव सगळी दर्यान वचून ती आमच्यो बीच, जी सुंदर बीच आमचे म्हणटात गोंयच्यो, त्यो बिच्यो हाजे फुडें संकटान येतल्यो. हे परिस्थितीन भितर आमी ह्या परिस्थितीक फुडो आतां कसो करप? फुडें आमकां आमची न्हंयो परत रिस्टोर करूंक जाय. परत देवान कशी न्हंयो केल्ल्यो जे न्हंयेत आमकां आमचे सगळ्यांचे पोट मेळटालें हें आमकां परत करून हाडूंक जाय. हें जावपा जाय जाल्यार कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन हायड्रोग्राफी चार्ट्स आसात. ह्या चार्ट्साचेर न्हंयेची खंय कितली न्हंय खोल आसा, कितली डेप्थ आसा, हें सगळें ह्या चार्ट्साचेर बरयल्लें आसता. आयज हे सगळे न्हंयेचे ज्या जाग्यार 2 मीटर डेप्थ आसूंक जाय थंय एकांची 7-8 मीटर 9 मीटर डेप्थ जाल्ली आसा. सो ज्या पर्यंत ह्यो न्हंयो सगळ्यो जश्यो पयलीं आशिल्ल्यो तश्यो परत भरून येना त्या पर्यंत रेंव काडपाक कोणाकूय दिवपाक जायना. आजवर असो की रेंव जी काडिल्ली आहा ती परत घालप आसता? घालपाची गरज ना. निसर्ग देव दोंगरा वयल्यान रेंव तयार करून न्हंयेत हाडटा. ताका म्हणटात रिप्लेनिशमेंट रेट. वर्साक न्हंयेत कितली रेंव देंवन येता हें शास्त्रांतल्यान सायन्सींतल्यान आमच्यांनी काडूंक जाता. ऍड करता की ह्या इलेक्शना पयलीं सरकारान एक डिसिजन घेतलो की खूब बोवाळ जातालो की रेंवे खातीर सरकार कांयच करना म्हणून मागीर त्यांनी डिसायड केलो की शापोरा नदीन सँड एक्स्ट्रॅक्शनाक परमिशन दिवची म्हणून. मागीर त्यांनी थंय एनवायरमेंट क्लियरन्स म्हणटा न्ही ते त्यांनी मेळयले कशें ते NIA कडल्यान. मागीर आमी ते स्टडी केल्यावर आमकां अशें दिसलें की ते जशें एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंटाचे जे इसीज आहेत तशेंच ते ना म्हणून. मागीर आमी परत डॉक्टर क्लॉड एल्वारिसांक सांगलें की हें अशें सारकें ना. सो वी हॅव टू चॅलेंज दीस विदीन 30 days. सो आमी आतां दुसरी केस चालू आसा, NGT चालू आसा. ऑलरेडी NGTन तेजें डिसिजन दिलं न्ही की बाबा हे ज्या पद्दतीन ताका इम्पॅक्ट असेसमेंट ताका परमिशन दिलां दॅट इज ए फॉल्टी प्रोसेस. दॅट इज अ फॉल्टी. सो हांव ऍड जे करतालो की परमिशन कितली आसा रेंव काडपाक? ओनली द अमाउंट ऑफ सँड विच इज रिप्लेनिश्ड इन वन लास्ट इन द सीझन. ओनली दॅट मच ओनली दे कॅन एक्स्ट्रॅक्ट द सँड. आणि दे शूड नॉट गो बिलो 3 meters. पण हे कशें पळोवप आनी हाका सिस्टम कितें आसा? हे पळोवपाचें काम सरकारचें. आणि आम्ही जी पहिली पिटिशन घातलेली PIL 2014/2018 तितून कितें जालें की आमी सरकाराक कोर्टाक सांगलें की हेंच्या कडेन हे उपकरणच ना की डेप्थ मेजर करपाची आनी विच इज टू बी मेजर्ड. सो हायकोर्टान तांकां विचारलें की वेदर यू हॅव. सो त्यांनी तेन्ना एफिडेविट फायल केले की वी डोंट हॅव एनी मेकॅनिझम टू चेक द डेप्थ ऑफ द रिवर. अँड देन court asked, unless you are not following your own conditions, terms and conditions, how you are giving the permissions. And then after that the government has not given any new permissions for extraction from that time. Court has not stopped. Nobody has stopped. Government cannot give because they don't have the infrastructure. अभिजीत बाब म्हाका एक सांग, गोंयान न्हंयो सामक्यो सेन्सिटीव. कितलो रेंव काडप हाजे पॅरामिटर्स आसात पूण ताजे संदर्भांतली यंत्रणा आमचे कडेन ना. अशा परिस्थितीन भितर रेंव गोंयची काडप बरोबर काय पूर्ण ताका फुडले 20 वर्सां बंदी आसपाक जाय? फुडले जितली वर्सां न्हंय परत जिवीत जाता तितली वर्सां रेंव काडूंक जायना. आनी ताजे उपरांत पासून जी आमी रेंव थोडी काडटले जाल्यार पासून जी वर्साक रेंव तयार जाता ताज्या चड तुका काडूंक मेळना. पूण म्हाका एक सांग अभिजीत बाब, मागीर कन्स्ट्रक्शन कशें करप? आमकां विकास जाय. हें कन्स्ट्रक्शन जे चालू जालां, मोपा एअरपोर्ट नाल्यार व्हडले हायवे, व्हडले रियल एस्टेट कन्स्ट्रक्शन, हाजी कांयच गरज ना. हे जे नाका आशिल्ले इल्लिगल प्रोजेक्ट्स आसा तांकां लागून हे इल्लिगल ड्रेजिंग जाल्लें आसा. म्हाका हें सांगूंक जाय की 2016 नितीन गडकरीन हांगा येवन इल्लिगल ड्रेजिंग वास्को बेचे चालू केल्लें आनी ताजे बरोबर हें इल्लिगल ड्रेजिंग न्हंयेचेंय चालू जालां.
म्हणल्यार हो सबंद एक व्हडलो प्लॅन आसा की आमची न्हंयो मारून ते कॉर्पोरेटाच्या हातीन आपल्याचो धंदो करपाक तांकां दिवपाचो आमी सदांच सरकाराचो म्हणतो plan. विकास कसलो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आसप म्हळ्यार कितें स्वयंपोशक विकास म्हणजे आमकां रस्ते जाय खरें पूण रस्ते येदे व्हडले करून गोंयचे न्हंयो काबार करप काय कितें आमकां विमानतळ जाय पूण 2 विमानतळ करून इतले लोकांक हांगा हाडप परत हांगा नुस्तें ना म्हणजे नुस्तें इम्पोर्ट करप परत हो पयसो वता खंय हे अशें तर तुमी रेल्वे संदर्भान न्हंये संदर्भान जागृती केल्या पूण बाकरे बाब म्हाका सांगात हो जो पळय कितें सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाचो विचार अभिजीत प्रभुदेसाय सतत मांडटा ताजे कडेन तुमी सहमत आसात सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणल्यार म्हजो विचार असो आसा की एक उदाहरण दिता हांव की आमी जर एक कितें प्रोग्राम जर अरेंज करपाचो आसा जाल्यार आमी कितें पळयता एक हॉल घेतलो कला अकादमी कितले मनीस सिटींग कॅपॅसिटी आसा 800 पार्किंग कितली करूं शकता आमी मॅक्झिमम हे सगळें पळयता तितले आमचे टॉयलेट्स उदक आणि सगळे पळयता लायट हे सगळे पळयता आणि मागीर आमी ते प्रोग्राम अरेंज करता आता सध्या कितें जाल्लें आसा गोंयान की लँड जी आसा लोकांक म्हणल्यार कन्वर्शन चालू आसा गांवांत कन्वर्शन करीत आहा आणि वन्स द लँड इज कन्वर्टेड एज सेटलमेंट झोन म्हणजे मागीर कन्स्ट्रक्शन नोबडी कॅन स्टॉप वेदर देर इज इन्फ्रास्ट्रक्चर इज देर ऑर नॉट हे पळयना बरोबर एक्झाम्पल आमी एक एक्झाम्पल दिता आमच्या गांवचे बेतकी खांडोळ्यान एक व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट येवपाचो गेराचो जो लास्ट 10 years आमची केस चालू आसा हायकोर्टान परत सेम अँड द इशू इज दॅट देर इज नो इन्फ्रास्ट्रक्चर 900 घरां येवपाची आमच्या गांवांत तितली घरांच ना तितले उदक ना तितले कितें म्हणटा ते लायटीचे प्रोविजन ना आणि तरी तांकां परमिशन दिलेली आसा द प्रोजेक्ट इज स्टॉप बिकॉज ऑफ द हायकोर्ट आमचो वेळ सोंपत जाता ताजे पयलीं हांव अभिजीत तुजे कडेन येता अभिजीत आमकां हो जो पळय कितें विकास म्हणटात मायनींग आयर्न ओर मायनींग एक धुडगूच घालून सगळें काबार करून उडयलें टुरिजम धुडगूच घालून सगळें काबार करून उडयलो आमी खंय वतात आमी पयशां फाटल्यान वतात न्ही आमी आमची भुरग्यांचे पूण चिंतनात न्ही पयलीं एक उद्योग आमी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणटात म्हणल्यार कितें जे आमी निर्णय घेतात ते आमचे भुरग्यांचे चिंतून घेवपा जाय आमी आमचे जमनीक आवय समजूंक जाय जमनीक बाजार समजूंक जायना न्हंयेक बाजार समजूंक जायना हे फंडामेंटल आमी करेक्शन करनात जाल्यार आमकां आनी आमकां अस्तित्व ना हो एक ह्याच मुद्द्याचेर आयची कार्यावळी आमी सोंपयतात अभिजितान म्हणलां की आमकां फुडार आसा काय ना ताणें तर म्हाका कांय दिसा पयलीं सांगिल्लें की गोंयचें आयर्न ओर मायनींग फुडल्या 25 वर्सां खातीर बंद करपाक आनी आमी म्हणटा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट सस्टेनेबल मायनींग आसचें सस्टेनेबल टुरिजम आसचें म्हाका विचारचें जाल्यार सँड मायनींग सुद्दां सस्टेनेबल ताणें म्हणटा एक पॅरामिटर ठरोवचो इतलीच रेंव काडची कारण आमकां विकासाक जायच कारण लोक कांय जाण म्हणटात न्ही तुमी खरें एक वर्ग समाजातलो एक वर्ग ताणें पयस केला दुसऱ्या गरीब लोकांक पयस करपाची संद कित्याक ना ह्याच अनुशंगान गेले जाल्यार आमकां कितलो विकास जाय आमकां विकास जाय गोंय काबार करपी आनी हांगचो पळय जो मनीस आसा ताका काबार करून उडोवपी आमकां विकास जाय काय कितें ह्या प्रश्नाची जाप म्हाका दिसता ह्या सँड मायनिंगांनी आसा उच्च न्यायालय निर्णय दिता पुलीस तें आयकना हें सरकार कसलें चालू आसा सरकार गोंयच्या भविश्याचो विचार करता काय ना हो निमाणो प्रश्न हांव हांगा विचारता आनी ही कार्यावळ सोंपयता तुमी ह्या कार्यावळींत वांटेकार जाले विराज बाब हांव तुमकां धन्यवाद दिता अभिजीत प्रभुदेसाय तूंय ह्या कार्यावळीक मुजरत आयलो तुमकां हांव धन्यवाद दिता